नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार हांव दिप्ती काकोडकर आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय शौंकेल खबरो भाटपाळ काणकोण दोगां मदीं जाल्ले झगड्याक एकल्याक मरण आदल्या दुस्मानखायेंतल्यान आयतारा राती कडेन जाल्ले झगडे भाजपाची आज जाहीर जाता उमेदवारांची तिसरी यादी तिसरे लिस्टान भाजपाचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार जाहीर जावपाची शक्यताय आयकर विभागाची 5 कंपन्यांचेर धाड 2 कंपन्यांकडेन सापडले 8.32 कोटी रुपया थारगळे पेट्रोल पंपाचेर खोट्यो नोटी दिवन कार चलोवप्यान काडली पळ हेर प्रकरण सीसीटीव्हीत जाले कैद पेडणे पुलीस स्टेशनात कागाळ करतले नोंद इंडिया आघाडीन भाजपाक बॅकफुटाचेर दवरिल्ल्यान भाजपा मदीं गोंधळ आसा सुरू पेट्रोल डिझेलाचो दर कमी करप हो भाजप सरकाराचो स्टंट आमदार वेंजी विकासाचें म्हणणें आणि गोमंतक टीव्हीन मांडिल्ली सत्तरीतल्या वांयगणी गांवची व्यथा थळावे आमदार आणि भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन घेतली दखल वांयगणी बेगिनात बेगीन रस्तो दिवपाची केली घोषणा आता खबरो विस्तारान भाटपाळ काणकोण वाठारांत दोगां मदीं जाल्ल्या झगड्यात एकल्याक मरण आयिल्ल्याचें कळटा आदल्या दुस्मानखायेंतल्यान आयतारा राती कडेन दोगां मदीं झगडे जाल्ले हातूंत पैंगीणच्या संतोष शेवणकाराक मरण आयलें पुलिशेन घडणुकेचो पंचनामो केला फुडलो तपास चालू आसा आमी आज आसात भाटपाळ काणकोण हांगा एक इन्सिडेंट घडला आनी ह्या इन्सिडेंटा भितर 2 जाणां मदीं एक फायट घडला आनी ते इंटरनल रायवलिटी आशिल्ल्या कारणान एक जो संतोष रिवणकर हेका मरण येयला आमी पळयतात ही गाडी जावन आसा ही जी गाडी आसा पडलेली तो संतोष रिवणकराचो भाव जो आशिल्लो सचिन रिवणकर तेणें आमकां अशी म्हायती दिल्या की ही गाडी आसा रोहन नायक हेजी आसा आनी तो आपणाल्या भावा बरोबर झगडलेलो दुसरी गाडी आमी पळयता ही आसा ही गाडी जावन आसा ही डिओ जावन आसा जो जेका मरण येयला संतोष रिवणकर हेजी गाडी आसा म्हायती अशी मेळ्ळी की हे दोगांय मदीं झटपट जाली आनी ह्या झटपटी भितर भाजपाची लोकसभेच्या उमेदवारांची तिसरी यादी आज सोमारा जाहीर जाता हे तिसरे लिस्टात दक्षिण गोंयचो उमेदवार आसपाची शक्यताय आसा दुसरे वटेन काँग्रेसीनूय अजून आपले उमेदवार जाहीर केल्ले ना प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार दिल्लीत आसा भाजपाचो दक्षिणेचो उमेदवार कोण आसतलो हो सस्पेन्स आयज सोंपतलोशें दिसता सोमारा भाजपाचे तिसरे लिस्ट जाहीर जाता हातूंत दक्षिणेच्या उमेदवाराचें नांव आसपाची शक्यताय आसा दक्षिणेची उमेदवारी कोणाक मेळटली तो दादलो आसतलो का बायल हे सगळ्या प्रस्नांचो जापो उमेदवारी जाहीर जाली काय सगळ्यांक मेळटल्यो दुसरे वटेन काँग्रेसीनूय आपलो एकूय उमेदवार जाहीर केल्लो ना भाजपाची उमेदवारी जाहीर जाले उपरांतूच रोखडेच काँग्रेस आपले उमेदवार जाहीर करपाची शक्यताय आसा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार सद्याक दिल्ली तळ ठोकून बसला फाटल्याच विकान लोकसभा वेंचणुकेची तारीख डिक्लेअर जाली 7 मे ही लोकसभा वेंचणुकेची तारीख आसा 7 मे गोवा लोकसभेक गोवाच्या दोनूय राज्यांसून लोकसभे खातीर वेंचणूक जातली आनी ह्या धर्तीचेर सद्या भाजप कडून फक्त एकूच सीट डिक्लेअर जाला ते म्हटल्यार श्रीपाद नायक यांचे जे उत्तर गोंयांसून बीजेपीच्या टिकेटीचेर लढटले काँग्रेसीची लिस्ट येवंक ना आनी बीजेपीची लिस्ट येवंक ना पूण तेन्ना काल आमी दोनूय पक्षां कडेन संपर्क साधलो तेन्ना अशें लक्षांत येयलें की भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष जे आसा त्यांनी सांगलें की दिल्लीन ऑलरेडी बैठक सुरू आसा आनी आयज कदाचित ह्या साऊथ गोवाचे तिकीट डिक्लेअर जावंक शकता जशें नरेंद्र मोदीन तांकां सूचना दिल्ली की साऊथ गोंयांसून एक महिला उमेदवार येवची आनी त्यांनी महिला उमेदवार दिवची त्या खातीर त्या नांवांची चर्चा जातली काही नांवां भाजप पक्षा कडसून फुडें धाडली गेलेली आसात भितून एक नांव सगळ्यान चड चर्चेन जे आसा ते म्हटल्यार एक नामणेचे बिझनसमॅन श्रीनिवास धेंपे यांची जी घरकान्न जावन आसा पल्लवी धेंपे यांचें नांव चर्चेन येता पूण आजून काय नक्की हेचेर
ठोस असो अजून शिक्कामोर्तब जावंक ना. जे सगळे दिल्लीनसून जेन्ना बैठक जातली तेन्ना आयज सोमारा हे नाव म्हणजे जी यादी आसा तिसरी यादी भारतीय जनता पक्षाची ती तिसरी यादी आयज जाहीर जातली आणि ह्या यादीन आयज गोंयच्या साऊथ गोवाचे सीट डिक्लेअर BJP करतले. तशेंच काँग्रेसची आयज नांवां डिक्लेअर जावपाची शक्यताय आसा कारण काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जे आसा अमित पाटकर हे दिल्लीक आसा आणि दिल्लीन त्यांची मिटिंग्सूय स्टार्ट आसा. काँग्रेसीन आत्ता पर्यंत 2 याद्यो जाहीर केल्यो आपले पूण ह्या दोनूय यादींनी गोंयचे एकूय सीट डिक्लेअर जावंक नासले. पूण आत्ता जेन्ना तिसरी यादी भायर येतली तेतून गोंयच्या दोनूय सिटांची नांवां येवपाची शक्यता आसा. काँग्रेसीकडून नॉर्थान जशें रमाकांत खलप यांचें नांव येता तशेंच अमित पाटकर यांचें नांव फुड्यान येता आनी अमित पाटकर सुद्दां आतां दिल्लीन आसा, तेंच्योय मिटींग चालू आसा. तर आयज सोमारा सांज पर्यंत कदाचित BJP आनी काँग्रेस ह्या दोनूय पक्षांचे दोनूय उमेदवारांची नांवां कळपाची शक्यता आसा. गोमंतका खातीर हांव विनायक सामंत, पणजी. फाटल्या 4 दिसांपासून गोंयांत सुरू आशिल्ल्या आयकर विभागाच्या छाप्यांत कोट्यांनी रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता, भांगराच्यो वस्ती आणि हेर दस्तावेज सापडल्या. खंय सुमार 5 कंपन्यांचेर आयकर विभागान धाड घाल्ली. पाणोलेच्या जुरी व्हाईट सेंट्स ग्रुपाच्या रिसोर्टावेल्या छाप्यांत 6.82 कोटी रुपया सापडले जाल्यार थिएच्या झिनो फार्मावेल्या छाप्यांत 1.50 कोटी रुपया सापडले. लोकसभा वेंचणूक जावपाचे आनी ह्याचेच फाटभुंयेर फाटले 4 दीस जाले आयकर विभाग छापे मारीत आसा आणि हे छापे पूर्ण गोंयभर छापे चालू आसा. म्हणजे पणजी, तालिगांव, वेर्णा, दोनापावल, वार्का, थिवे, दिवाणे आणि करंजाळे हांगासर छापे घातलेले आसा. जवळपास 5 कंपनीचे हे छापे पडल्या आणि हातूंतसून कोट्यावधीची कॅश, भांगरां, डॉक्युमेंट्स हे गावलेले आसा. आमकां मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार सध्या 2 कंपनीचे छापे जे कंप्लीट जाल्ले आसात. तातूंतले एक म्हणल्यार बाणावले हांगासर जुरी व्हाईट सेंट्स ग्रुप हे रिसॉर्ट आसा आणि हेतूनसून जवळपास 6.82 कोटी म्हटल्यार जवळपास 7 कोटी रुपया, 7 कोटी कॅश आयकर विभागाच्या छाप्यान मेळिल्ले आसा. तशेंच थिवे हांगासर ते झिनो फार्मा आसा हेतून 1.5 कोटी कॅश गावलेले आसा आणि काय डॉक्युमेंट्स त्यांची गावलेले आसा. एक छापे जे आले फाटले 4 दीस आयकर विभाग छापे मारीत आसा आणि ह्या वेगवेगळ्या भागाचे ते छापे मारल्या. हेतूनसून अजूनही काय कॅश, भांगरा किंवा डॉक्युमेंट्स फुडें येवपाची शक्यता आसा. सध्या 2 कंपनीचे छापे कंप्लीट जाल्ले आसा आणि ह्या 2 कंपनीच्या छाप्यांनी जर पयली कॅश मेळटा जवळपास 8.5 दोनूय कंपन्यांचे मेळून 8.5-9 कोटींची कॅश ही आमकां मेळ्ळी दिश्टी पडटा ह्या आयकर छाप्यात. गोमंतका खातीर विनायक सामंत, पणजी. आयतारा रातच्या वेळार धारगळे पेट्रोल पंपाचेर खोट्यो नोटी दिवन फटवणूक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण धारगळच्या पेट्रोल पंपाचेर एका कार चलोवप्यान 2,000चे पेट्रोल घाले आणि 500 रुपयाच्यो 4 खोट्यो नोटी दिल्यो. त्या नोटींचेर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या जाग्यार भारतीय बच्चोंकी बँक अशें बरयल्लें आसा. हे पुराय प्रकरण CCTV कॅमेरान कैद जालां. पेडणे पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या. CCTV कॅमेरा वरवीं तांचो सोद घेवप सुरू आसा. इंडिया आघाडीन भाजपाक बॅकफुटाचेर दवरिल्ल्यान भाजपा मदीं गोंधळ सुरू आसा अशी खर टिका बाणोलेचो आमदार वेंजी वेगसान केल्या. लोकसभा वेंचणुके खातीर दक्षिण गोंयांत भाजप सरकार उमेदवार निश्चित करपाक अपयशी थारला. फुडल्या 45 दिसां भितर उदकाचो आनी लायटीचो प्रश्न वाडत रावलो जाल्यार भाजपाच्या दोनूय आमदारांक लोकसभा वेंचणुकेंत मात खावची पडटली. पेट्रोलाचो दर 2 रुपयांनी कमी करप हे लोकसभा वेंचणुके वेळार भाजप सरकाराचो स्टंट अशें आमदार वेंजी वेगसाचो आरोप आसा. आज मरे बीजेपी असली परिस्थिती आहा की बीजेपी आज कितेंय करपाक शकता. दे आर अनएबल टू डिसायड. म्हणजे आज तेंगे असली देखून स्ट्रॅटेजी जावपाक शकता की ते एक कॅन्डिडेट घातले मुखार आणि मागीर तोच कॅन्डिडेट कोणी जावं तोच कॅन्डिडेट म्हणपाक शकता की ड्यू टू फॅमिली रिझन्स ऑर ड्यू टू हेल्थ रिझन्स आय विल नॉट कॉन्टेस्ट. आज बीजेपी परिस्थिती असली जाता भिल्ले आहा की इंडिया एअरलायन्सचे कॅन्डिडेट. सो आय एम टेलिंग यू बीजेपी आज कॅन्डिडेट घातली आणि 4-5 दिसां भितर कळटलें की तो कॅन्डिडेट काढून घेतली आणि दुसरी कॅन्डिडेट घातली वन्स द इंडिया एअरलायन्स डिक्लेअर. सो अशेंय जावपाक शकता ही पटी. सो आय थिंक देर इज अ हाय पॉसिबिलिटी दॅट दिस टायम द बीजेपी इज गोइंग टू डू एनीथिंग बिकॉज दे हॅव बीन रेटल्ड. आणि सांगची म्हणल्यार जोरी तरी उदक
आज जरी तर उदो सप्लाय इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय जरी तरी कंटिन्यूज हे मेळना जाल्यार म्हाका दिसता नोताचें शीट तेंगेले वयतलें. आज जरी तरी उदो जर तर बंद जालें इन दीस नेक्स्ट 45 days टील इलेक्शन उदका प्रॉब्लेम जाले आनी हे सगळे मेन इश्यूज जरी तरी हायलायट जाले ते इश्यूज जावपाक लागले लोकांक त्रास जाले जाल्यार म्हाका न्ही दिसना की नोटाचें शीट वयतलें तेंगेले बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स that could have been done correct before, if you are going for the Lok Sabha. But कांय जावना. 2 रुपये पेट्रोलीचे कमी केले म्हणून पेट्रोल कमी झालं ना. 2 रुपयाक कोणा नाका पेट्रोल कमी केली. ओराय 2 रुपये आणि प्रॉब्लेम ना. तू वोट मारपा नाही तो लोक वोट मारपाचो ना. कांय दिसा फाटीं गोमंतक टीव्हीन 70तलो गांवगिरो भाग आशिल्ल्या वांयगणी गांवची व्यथा मांडिल्ली. 5-6 घरां आशिल्ले ह्या गांवचे लोक लायट आनी रस्त्या शिवाय कशे त्रास काडटात ताचेर उजवाड घाल्लो. गोमंतक टीव्हीच्या ह्या रिपोर्टाची थळावे आमदार आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दखल घेत वांयगणीक बेगिनात बेगीन रस्तो दिवपाची घोशणा केल्या. ह्या गांवचो म्हादय अभयारण्यांत आस्पाव आशिल्ल्यान हांगा पेवर्स घालून बेगिनात बेगीन रस्तो करपाक आपणे थळावे कमिटीक सांगले अशें तांणी सांगलें. वांयगणी ह्या गांवांत आसा. वांयगणी हो नगरगांव ह्या पंचायतींतलो 70तलो एक गांव. एकदम दुर्गम असो गांव आसा. हो सद्याक म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी भितर पडटा आनी ताचे खातीर सद्या तांचे तलवार आसा हांच्यान डिस्प्ले जावपा खातीर. हालींच हो मातयेचो रस्तो केला फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान. हाजे आदीं हो हांगा रस्तो नाशिल्लो आनी हो लोक पळय ही न्हंय क्रॉस करपा खातीर हाचो वापर करताले. लाकडां घालून तांच्यांनी एक पूल तयार केल्लो आनी अशें करून ते येताले. कांय दिसा फाटीं गोमंतक टीव्हीन 70तलो गांवगिरो भाग आशिल्ल्या वांयगणी गांवची व्यथा मांडिल्ली. 5-6 घरां आशिल्ल्या ह्या गांवचे लोक लायट आनी रस्त्या शिवाय कशे त्रास काडटात हाचेर उजवाड घातिल्लो. गोमंतक टीव्हीच्या ह्या रिपोर्टाची थळावे आमदार आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दखल घेत वांयगणी बेगिनात बेगीन रस्तो दिवपाची घोशणा केल्या. ह्या गांवाचो म्हादय अभयारण्यांत आस्पाव आशिल्ल्यान हांगा पेवर्स घालून बेगिनात बेगीन रस्तो करपाक आपणे थळाव्या कमिटीक सांगला अशें तांणी सांगले. वांयगिणी जी एरिया इतल्या पेपरान येता आमच्या साहेबाक खबर आहा. हांवें ऑलरेडी मिटींग घेतल्या. 5च घरां पूण चडसो लोक थंय रावना. तेंची कितें तरी शेती बी सगळें आहा पूण थंय सोलर लायटींग त्याच बरोबर पेवर्स रोड FRC त्यांची कमिटी जी आसता गांवांत ते कमिटीक हांवें ऑलरेडी सांगला तुमी मिटींग घ्या करा आनी आमी मागीर ते पेवर्ड रोड म्हणजे लोक डायरेक्टली गांवांत वचूं शकतात. चलोन वचपाची गरज पडची ना. हे बेगीन आमी इवन ते रावना जाल्यार बी बिकॉज इट इज जस्ट 5-6 houses आर देर इनसायड. हांव तुका बेश्टें इन्फॉर्म करपाक हांव वचून आयला थंय पळय म्हणजे चडशीं घरां लॉक आहा. 1-2 कोण तरी थंय रावता आनी येता आनी वाळपय चडशीं तेंची भुरगीं शिकता. वांयगणी सारके गांव एकूच असो गांव उरला ते वायल्ड लायफ सँच्युरीचे भितर पडटा. आमी जे खंय वायल्ड लायफ सँच्युरीचो इश्यू येता आमी डायरेक्टली आमी तांकां परमिशन दिल्लें आसा विथ फॉलोईंग रूल्स की रस्तो खंय गरज पडटा पेवर खंय लावं शकता हे सगळें लावपाक हांवें ऑलरेडी सांगलेलें. सरकारान टॅक्सी वेवसायिकांक स्पीड गव्हर्नराच्या बाबतीत 1 वर्साची थाकाय दिवची अशी मागणी बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगसान केल्या. कामा भायर गोवा मायल्साच्या ड्रायव्हरांनी बाणावले दिसचे न्ही अशें वेंझी सांगता. कामा भायर गोवा मायल्साचो एकाद्रो ड्रायव्हर सापडलो जाल्यार पुलिसांक आपोवन कारवाय करपाक लायतले अशें वेंझी म्हणटा. प्रोसेस लायला ते भाशेन 1 year सध्या रिलॅक्सेशन जाय आनी तें रिलॅक्सेशन करतो जाल्यार हे तिनी जे मॅन्युफॅक्चर आहे एक आहा तुगेले रोजमार्ट एक आहा तुगे जेमिनी आनी एक आहा तुगेलो ऑटो सोल्युशन. हे 3 मॅन्युफॅक्चर आहे आपले गोंयभर. सो 3 मॅन्युफॅक्चरामध्ये एक मॅन्युफॅक्चर आहा दुसरे 2 जाण नाही. हे तिगांय गेले मॅन्युफॅक्चरा गेले जे रिन्यूवल आहा जे तेंगेले गव्हर्नरा रिन्यूवल आहा तो वेट्स एंड मेजरा कडेन दिवचो. हे इमिजिएट जावचें. सो वेट्स एंड मेजरा कडेन दिवचे आनी हे जे भुरगे जे आतां रिन्यूवल आहे फ्रॉम दीस इयर टू नेक्स्ट इयर वेट एंड मेजरान तेंक क्लियर करता. सो 1 year आहा सगळ्याकूय टायम आहा. नेक्स्ट कितें पॉलिसी काडटा गव्हर्मेंट कितें करूं सोदता सो फूल 1 year आहा. तितून असेंब्ली सेशन जाय तें डिस्कशन करपाक जाता. सो सद्या भुरग्यांक आतां विदाउट फिटनेस इट इज गेटिंग डिफिकल्ट कित्याक हा जो रोजमार्ट म्हणटाय तो ना. सो रोजमार्ट म्हणटाय गव्हर्नर कितकोन तूं रिन्यू करतलो कितकोन हें करतलो. सो आय थिंक वेट एंड मेजर्स शूड टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. 1 year रिलॅक्सेशन दिवचें आनी देन वी टेक ओवर द नेक्स्ट. सेकंड थिंग वॉज अबाउट गोवा मायल्स हे आमी सांगत आहे आनी आमी गोवा मायल्सांक आपयल्ले आनी हेड अग्रीड गोवा मायल्स हेज अग्रीड की तेंगे टॅक्सी ड्रायव्हराच्यान हुंय इगोजी कडेन हुंय बांदार हुंय रावपाक जायना. दे हॅव टू डू देअर जॉब एंड दे हॅव टू गो. सो ते कितें म्हणटाय गोवा मायल्स तुमी जरी तरी कोणूय टॅक्सी आपल्यागे थांबोना आनी ते गोवा मायल्साचे आयज जाल्यार तूं आमी सांगाय म्हणटाय. आज आमच्या भुरग्यांक GPS मॅप कॅमेरा डावनलोड करपाक लायला आनी जे कोण गोवा मायल्स जावं कोणूय जावं टॅक्सी आपल्यागे घेवन जरी तरी हुंय दिसती पडे इगोजी कडेन रावताय हट जाल्यार फोटो मार आनी वी वील सेंड इट टू गोवा मायल्स. Goa Miles has to tell us whether he is on duty of Goa Miles, yes or no. If yes,
then he cannot stand there. If no, then we will call the police and tell him to take him out from there. कित्याक आमगे एरिया तुमच्यान हॉल्ट जावन रावपा जायना. So this is the measure we have taken. आम पिसफूल सगळे करतले. आमगे भुरग्यांक सांगला we will not get agitated, but we will use the law and we will use technology. आम डिजिटलायझेशन घेऊन आम मुखार वयतले and we will make sure की आमगे एरिया कोण रावपा जायना. आयतारा राती शिवोले वाठारात सुमार 3 वरां लायट नाशिल्ल्यान थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडले. ही समस्या सुटावी जावची म्हणून थळाव्यांनी वीज खात्याक गिराव घालून जाप विचारली. 3 वरां सुमार जालीं आमकां लायट ना. आमचे इन्वर्टर आहले ते डेड जाले. पावस ना कांय ना आनी आतां गरमेच्या दिसांनी लायटी चलना जाल्यार त्रास जाता. भुरग्यांची एग्जामी आसा, जाणटो लोक आसा, फॅन घालूंक येवना. आमी हांगसर फोन मारल्यार फोन लागना, सगळो एंगेज येता. 2 वर्सां फाटीं आमच्या वाड्यान ऑपोजिशन आहलें ते हाय टेन्शन लायन पास करपाक. विघ्नेश आनी आमी सगळे मेळोन आमकां ताणें कन्विन्स केलें की ते प्रॉब्लम आहा तेन्ना चेंज ओवर करतले आनी लायटी चालूच आसतल्यो म्हणून. जाल्यार आतां सद्या फेर्नांडीस वाडो लायट ना, पोत्ता वाडो लायट ना, गुडे दांडोय लायट ना आनी दुसरे बामणवाड्या लायट आसा आनी हांगसर आसा लायट आसा. आमची कंप्लेन्स केल्यारूय कोण आयकोना. कित्याक हे प्रॉब्लम चालूच उरता कांय खबर ना. मान्सून जावच्या आदी हे प्रॉब्लम आहा. मान्सूनान आनीक जायते सुबेज प्रॉब्लम जातले. फोन एंगेज कित्याक दवरता रे? हांगा कितें काम करपाचें ना, घरा वता मरे तुमी. फोन एंगेज कित्याक दवरता? ऑफिस बंद करा आनी घरा वता मरे. कोण येयले म्हणटकूच तुमचे फोन चालू जाता आनी फोन लायट गेली म्हणटकूच तुमचे फोन बंद जाता. म्हाका आतां 2 वरां जावन गेली मरे. हांव जेवपाचो उरला मरे. काळखान जेवपाचें आमी. कसलें काम करता तुमी? लायटीची बिलां टायमार येता. ती दुसरे म्हणजे स्ट्रेट लायट पेटना, ताका फोन केल्या उपरांत स्ट्रेट लायटी पेटता. बिलां आमी फारीक करता. प्रत्येक घराक बिलां वयता, ते कमी करिनात. ते प्रत्येक फावटी हांकां फोन करचे पडटा. कसली कामां करता तुमी? पब्लीक हे मरे तुमी. मेन इश्यू म्हणजे हाय टेन्शन आहा पळय, हे म्हाका दिसता सामकें काम करिना हाय टेन्शनाचेर. तेचेर मातशी जेन मातशी एक्शन घेवपाची. एक्शन कितें तरी काम करता मातशें लक्ष दिवपाचें. अशी कंटिन्यू 2-2 वरां फॉल्ट मेळना आमच्या. नाजाल्यार हाय ऑथॉरिटीन कोण तरी दुसरे लँडमॅन हाडून पळोवंक जाय. हे 2-3 वरां फॉल्ट जावप सामकें. फुडें जो प्रॉब्लम जावंक शकता, वादळ जाता आनी झाडां पडटा कितें पडटा जाल्यार ते जावचें ना. म्हाका 4-5 तरी मनीस ते दवरपाकूच जाय हांगा. आतां ते स्टाफ चडशे घेतलेले आहा म्हणजे तेंचे हाय टेन्शनाचेर वाडोवपाचें. ते एलडीचें काम तेंचें तें काम चालू आसता, ते थंय कॉलेज ते चल्ले. पूण मेन हाय टेन्शनाचें अशें ते 2-2 वरां लांबीत दवरीत तें काम लोक टाळतलोच न्हू. कोणचे निरंकाळचो कृषीरत्न पुरस्कार फावो जाल्लो हेमंत सामंत फाटलीं कितलींशींच वर्सां मिरयांची लागवड करता. अंदू जाल्यार ताणें 1300 किलो मिरयांचें पीक घेवन आपल्या बापायचो रिकॉर्ड ब्रेक केला. पळयात खासा रिपोर्ट. पोंचे निरंकालचो हो कृषीरत्न पुरस्कार फावो जाल्लो बागायतदार हेमंत सामंत. फाटलीं सुमार कितलींशींच वर्सां जालीं तो मिरयांचें पीक घेता. अंदू ताणें मिरयांचें बंपर पीक घेवन आपल्या बापायचो रिकॉर्ड ब्रेक केला. अजूनय 500 किलो मिरयांचें पीक मेळपाची अपेक्षा. म्हणजे फाटलो जो रिकॉर्ड आसा न्ही तो पोरून सुद्दां मोडलो आमचो. म्हणजे हांवें कल्टिवेशन केलें तें कितें बाबान जेन्ना भाट म्हाजे कडेन दिली न्ही तेन्ना हांवें एक प्रयोग केलो मोठ्या प्रमाणात की मिरवेली लावपाच्यो म्हणून. आनी जालें पोरू 530 किलो जालें मिरी. ताजे नंतर आतां अंदू दिसलेलें की एक 800 किलो 900 किलो मेळटले म्हणून. पण आयचे तारखेक आज हांवें 1 टन म्हणजे 1000 किलो मिरी ऑलरेडी मार्केटान पावयल्लें आसा, म्हणजे विकलां हांवें. आनी तुमी पळयता आसतले आतां नवीन मिरी खुटणी चालू आसा आनी अपेक्षा आसा की 500 किलो मेळटले म्हणून. काळ्या मिरयां वांगडाच हेमंत धव्या मिरयांची लेगीत लागवड करता. धव्या मिरयांक दर कमी आशिल्ल्यान उण्या प्रमाणात हे पीक घेता. तशेंच सोनचाफो, नाल्ल, काजू, निरफणस आनी हेर जायती कलमाय तो आपूण स्वता करता. पण मिरयां काळ्या नंतर ताजी आसतना ती उदकांत कुसत घालपाची आनी ताका कुसयले नंतर एक 4 ते 5-6 दिसांनी ती ताची वयली कात आसा न्ही ती कुसता. आनी मागीर कुसले नंतर मागीर ती अशी मळपाची हातीन.
हातीन मळे नंतर ती मागीर व्हायट पेपर जाता तेन्ना ती जाले नंतर जवळ जवळ 3 ते 4 वतां तांकां परत ड्राय प्रोसेस करचो पडटा, सन ड्रायींग करचें पडटा. ताजे नंतर ही तुमी पळयता आसतले ही व्हायट पेपर आमी घरा कडेन करता तो, पूण हो कमी प्रमाणात करतात सामको, कित्याक रेटी खातीर मातशें आमकां इतले मोठ्या प्रमाणात करपाक मेळना आनी प्रोसेसय मोठो न्ही तो. जानेवारी ते मार्च म्हयन्या मेरेन उदक बेस बरें मेळटा, पूण उपरांत उदका खातीर बरेच त्रास काडचे पडटा. देखून उदकाचो एक एक थेंबो जपून वापरता म्हूण हेमंत सांगता. आमची हे न्ही ही एरिया आसा ती टोटल हिली एरिया सामकी, आनी अशें तशें आमकां जानेवारी फेब्रुवारी पर्यंत आमकां उदक जाय तशें मेळटा. पण मागे जो उदकाच्यो मोठ्यो भानगडी जातात न्ही सामक्यो, आमचे कॉमन तळें आसा 5व्या दिसा आमकां एकदां उदकाचो रावंड येता. 5व्या दिसा म्हणजे आमी एक एक थेंबो सामको असो वापरतात कितें की तो एक थेंबो सुद्दां फुकट वचपाक जायना. आनी त्या अशा कठीण परिस्थितीन आमी हांगा शेती बागायती करतात. तरणाट्या पिळगेन नोकरे फाटल्यान धांवच्या परस शेती बागायती करची असो संदेश बागायतदार हेमंत सामंत हांणी दिलो. शेती वेवसाय हो धंदो न्ही, हो वेवसाय. आपले भाट आपणें सजोवप, हिरवेकार करप हेजी इतलें समाधान आनी ना. पण कितें जाता, आज आमी आतां 7 वर्सां पयलीं मिरवेल लायिल्ली, 7 वर्सां नंतर म्हाका येदो मोठो रिजल्ट मेळ्ळा. म्हणजे तुमकां पेशन्स जाय आनी खिशान मातसो वडाताण जाता खिशाची, तेंय तुमकां सांगता. त्या खातीर तुमी कितले पाशियन्स काडटले त्या प्रमाणे तुमची शेती बागायती फुडें वता. शेती बागायतीक माकड आसा, खेती आसा, मागीर शेकरे आसा, गवेरेडे आसा, हे प्रश्न हे कायमचे उरतलेच आमकां, ते झिरो जावचे ना, ते वाडत वचपाचे प्रश्न. पण आमी कॉन्सन्ट्रेट जर शेतीचेर करीत, युवकांनी सुद्दां येवपाक जाय शेती भितर. सध्या आमी आसा कोणशे निरंकाल बेतोडा पंचायत वाठारांत, जंयचे एक बागायतदार हेमंत सामंत, आनी फाटली खुबशीं वर्सां मेहनत करून तेंची पूर्वापार चलत येयल्ली जी बागायत आसा त्या बागायतीन तेणी मिरयांचें पीक घेतलां. आज मेरेन तेंचे म्हणजे पयलीं जेन्ना तेंचे फादर जेन्ना म्हणजे तेंचे बापूय जेन्ना हे कुळागर सांबाळटाले तेन्ना तांणी 900 किलो एका वर्साक मिरयांचें पीक घेवन उच्चांक असो केल्लो. सो हेमंत बाब जेन्ना तांचे कडेन जेन्ना बापायन तें भाट सोंपयलें, कुळागर सोंपयलें, तांणी असो निश्चय केलो की आपूण बापायचो रेकॉर्ड मोडटलो. आनी आयज जवळ जवळ हे 7-8 वर्सां उपरांत तांकां ह्या गजालीन यश मेळ्ळां. तांणी अंदू वट्ट 1300 किलो मिरयां उत्पादन सद्याक घेतलें आनी ऑलरेडी मार्केटान पावयल्या. आनी सद्या तेंगेली कांय वाठारांतली मिरयां फुटपाचें काम चालू आसा. सो आजून आनी एक 500 किलो मिरयां मेळपाची तांकां अपेक्षा आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कोणचे निरंकालच्यान हांव शेखर नायक. सांकवाळ येवपी मेगा प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. आयतारा पंचायत वांगड्यांसयत थळाव्या लोकांनी प्रकल्पाचे सुवातेर वचून आंदोलन केलें. हावसिंग प्रकल्पा खातीर गरजेचे परवाने घेवंक नाशिल्ल्याचो आरोप लोकांनी केला. ह्या प्रकल्पाक लागून सैमाचेर हावळ येतली अशेंय लोक म्हणटात. हो प्रोजेक्ट जो पळय आसा ताका नांव चेंज जायत आसा. आतां ताका परमेश कन्स्ट्रक्शन म्हणून दिल्लीची पार्टी सर्वे नंबर 257/1 हितून तो येता. हितून जवळ जवळ 650 फ्लॅट आसा आनी 70 बंगले आसा, 720 युनिट. आनी हो असो प्रोजेक्ट आसा की तो फुल्ल जंगल प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून लागलेले. आनीक आतां ते फॉरेस्ट प्रायवेट काडून तेणी C1 कमर्शियल 1 झोन म्हणून केला. आनी ग्रावंड प्लस 13 मजली हांगा बिल्डींग येता. हे पळय वयर दिसता ते सगळे जंगल, दाट जंगल आसा. हांगा फ्लोरा आनी फौनाचो प्रॉब्लम आसा. जी पळय आमची चराचर आसा, आमी जीव जंतू म्हणटात, सुकणीं, मागीर जनावरां, मोर आसूं, माकड आसूं, वाघ सुद्दां आसा हांगा. हितून आतां 700 लोक हांगा युनिट येतले आनी 700 × 3 करीत जाल्यार जवळ जवळ 2000 लोक ह्या दोंगरार हांगा रावपा येतले. हेजेर पंचायतीन जेन्ना फायल येयली तेन्ना आमचो 4 जाणांचो खर विरोध जालो. 4 पंच आमी 11तले विरोधान गेले आनीक 5 जाणांनी ते पास करून घेतले. 2 जाण एबसेंट आशिल्ले. ही प्रोजेक्ट येवपा आलो ती 2007 फ्रॉम 2007 ते आमी आजून पूण झुजता आनी आतां कळोन गेला की पयलीं एमटेक कंपनी हालोली, मागीर ही कंपनी येयली, ANS म्हणून कंपनी येयली. आतां ही ANS कंपनीन काण दिला एक व्हडली कंपनी वीच इज ब्लेसिंग ऑफ आमचो प्रायम मिनिस्टर मोदी म्हणून आहा म्हणून फॉर भुटानी प्रायवेट लिमिटेड. आतां ती कंपनी येयला, फूल पावर मनी पावर घेवन येयला आनी सगल्यांनी इकोन घेयलो आहा. जे आमचे मेन रिप्रेझेंटेटीव आहाय ते आमगेले मेन पंचायतीन आहाय ते तांकां इकोन घेयलो आहा.
आतां आमी मुखार सरला कित्याक एक व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट वीच इज अरावंड 720 फ्लॅट्स इन्क्लुडींग विलाज ओके ते हे गांवांत येवपा आहा हे दोंगरार वयर येवपा आहा हो दोंगर चोया तुमी हो दोंगर स्टीप स्लोपाचेर हाव कॅन 720 फ्लॅट्स एंड विलार हे दोंगराचेर येवपाक शकता उदो उहा लायट कशें वांटोले गार्बेज वयतले तेंगे सुवेज सिस्टम आहा तेंगेली वयतले आमचे गांव भितर वयतले आमचे बांयक आनी आमचे उदकान वयतले तेंगे गार्बेज वयतले ते मागीर ते 100% ते कोण घेवपे आहाय ते आसतले भायले कित्याक ऑलरेडी ही प्रोजेक्टाची अजून पास जावं ना पूण तेंगेले पॅम्पलेट्स ब्रोशर्स इवन व्हिडिओज ऑलरेडी दिल्ली सर्क्युलेट जालो आहाय अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर फोंडेचे रस्ते खोडून दवरल्यात ताका लागून ह्या रस्त्यावेल्यान येरादारी करपी मनशांक सध्या बरेच त्रास जातात आतां आचारसंहिता लागिल्ल्यान ह्या कामाक आनी कळाव जातलो कामाचें नियोजन करूंक नाशिल्ल्यान कामां अशीं अडकून पडटात असो आरोप समाजसेवक विराज सप्रे हांणी केला हांव एक सदांच पाठपुराव करता की फोंडेची जी कामां म्हाका डेव्हलपमेंट जाय बट दीस डेव्हलपमेंट इज अनप्लॅन्ड म्हणटा तसो विदाउट कोऑर्डिनेशन ऑफ एनी डिपार्टमेंट जे डिपार्टमेंट्स आसता तांचो हांगा कोऑर्डिनेशन ना तुमी आतां इडी बेड पळयतले भायर ते रस्ते खणून दवरल्या कित्याक तर अंडरग्राउंड केबलिंगाक दोन्ही सायडी खणल्या थंय सारके सायनबोर्ड आसना स्टॅच्युरी सायनबोर्ड आसना सेफ्टी सायनबोर्ड आसना आनी मेन म्हणल्यार माझे कितें जालें आतां फाल्यांच्यान एमपी इलेक्शनाक कोड लागला म्हणजे कालच्यान लागला म्हणजे आनी 45 डेज ही कामां आतां बंद उरतलीं आनी मे म्हयन्यान आतां पावस सुरू जावपाक जालो तर हे भर पावसान हे परत खणपाक लागतले आनी आमी जे जनता आसा हे कोणान पडपाचे मरपाचे काय म्हणून तेन्ना तुमी पळयतले की बेतोडा बायपासाचेर जे काम चालू आसा हायवे एक्सपान्शनाचेर ते कितलेशेच लोकांचे जीव गेल्ले आसा पयरूच एक लायटी हाका लागून हें जालो तर अशें कितले तेंप आमी सोंसपाचें सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटाचो काम चालू आसा 7.5 वर्सां जालीं आज चालू आसा तो अजून कंप्लीट जायना तेय रस्ते फोडून दवरलेले आसा आनी जर आतां तुमकां आतां कोड लागलो जाल्यार कामां बंद उरतलीं तुमकां लोकांचें पडिल्लें ना जर जनतेचें पडिल्लें जाल्यार कोड फोड बी घेवन बसपाची गरज नाशिल्ली कारण तुमी काडटा आमकां जनतेक फोड फाटल्यान आमी आवय बापूय जो घरांतल्यान भुरगो भायर सरता तो घरान येत काय ना हाची ताका गॅरंटी आसना कित्याक तुमी जे खड्डे खणून दवरल्या तांकां कांयच ना आवय बापूय ना खंयच सेक्युरिटी ना खंयच सेफ्टी ना हांगच्यान धवळे सुद्दां जर वचत जाल्यार कितले कडेन रस्ते कापून दवरल्या अशी एजी गेल्या रस्त्याच्यो नमस्कार सध्या मी आसा फोंड्या वाठारांत ज्या जाग्यार STP प्लांट म्हणजे सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटा खातीर रस्तो खणून जालो खुबशीं वर्सां 7-8 वर्सां जालीं रस्तो खणला खुबशे कडेन ते चेंबर घातल्या मेन पेटहोल्स घातल्या पूण आजून त्या रस्त्याचे डागडुजी म्हणटा ती सरकारान करूंक ना ह्या गजाली खातीर डागडुजी करूंक नाशिल्ल्यान खुबशे अपघात घडल्या खुबश्या लोकांक हातपाय मोडून घरा बसचे पडले आनी आतां सध्या सरकारान अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी केबलिंगाचें काम हातीन घेतलेलें आसा सध्या पावसाळ्याक फक्त 2-3 म्हयने उरले आनी त्यान भायर आचारसंहिता कालच्यान लागू जाल्या सो आचारसंहिते खातीर ही सगळीं कामां आडोवन उरतली काय कितें असो एक भंय फोंडेच्या लोकां मदीं पडला फोंडेच्या लोकांची इतलेंच मागणें आचारसंहिता जरी लागू जाली ही रस्त्याची कामां जी आसा ज्या जाग्यार दिसपट्टे अपघात घडटा खुबश्या लोकांक जीव वगडावचो पडला जावं अपघात जावन कांय जाण मोडोन घरा हातपाय मोडोन घरा उरल्या सो हो प्रकार फुडें घडचो न्हू ह्या खातीर जाता तितल्या बेगीन सरकारान लक्ष घालून ह्या प्रकल्पांचें काम जे STP प्लांट आसा जावं जो अंडरग्राउंड केबलिंग आसा ही कामां बेगोबेग पुराय करची आनी पावसाळ्या पयलीं फोंडेचे रस्ते हॉट मिक्सिंग करून सुळसुळीत करची अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान हांव शेखर नायक लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो